लागीं खुबदां प्रॉब्लेम जातलो पोकलेना खातीर नाल्यार कचरो जो येता ताका सॉर्ट आवट करपा खातीर खूब प्रॉब्लेम जातालो. आज हो 15 फायनान्स कमिशनानसून चेन एक्सकवेटर येतकूच म्हाका दिसता खुबश्यो गार्बेजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आणि ही मशिनरी हांगा जाली हय खंयची चार बिलिंग मिशीन्स येवपा आसा. तातूंत भितर आनी 3 ट्रक 407 आनी धाकटे कचरो उबारपाचे येवपा आसा. म्हणजे गार्बेजी खातीर आमी खुबशी वेवस्था केल्या ह्या टायमाक आनी जाता तितले आनी मिशनरी जी लागतली नाजाल्यार ट्रक्स लागतले नाजाल्यार क्लोज ट्रक्स लागतले हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. प्रॉब्लेम जाता की आमचे लोक हांगा थंय म्हणजे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम जातरी पूण रस्त्यार लोक तरी पूण उडयतात त्या पयलीं स्टॉप जावपा जाय अशें म्हाका दिसता. जेणे करून आमकां मॅनपावर मेळटली हांगा घालपा खातीर. मशिनरी हाडून एक प्रॉब्लेम पयलो आमी सॉल्व करपाचो प्रयत्न केला. बाकीचे जे डेलीचो वेस्ट आसा आमची डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा पूण ती डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम मातशी खंय तरी सारकी जायना. म्हणजे तातूंत भितर आमचीय मिस्टेक आसात लोकांचीय मिस्टेक आसात. सो आमी पयर पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅन महेश पाटील तांचे कडेन उलयले आनी ताणें सांगलां की 1-2-3 एजन्सीज आसा त्यो तुमकां आमी हाडटले आनी प्रेजेंटेशन कावन्सिलरांक दितले म्हणून. जेणे करून जो पळय रस्त्यार पळय गार्बेज सगळ्याक आमकां दिसता. तुमी मांगरान पळया नाल्यार वर्णापुरी पळया जाल्यार अशे खुबशे कडेन आमकां गार्बेजीचे ढीग दिसता. म्हणजे लोकूच कोण तरी हाडून उडयता आसतले आनी ताच्या खातीर हांव लोकांकूय मातशें हें करता की तशें उडोवचें न्ही म्हणून. आनी आमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांय एक रिक्वेस्ट करता की तुमी घरांनी वचून तो घेवपाक जाय. कोणाचोय उरलो जाल्यार एक दोन दीस मागीर ती हाडून थंय उडयता. सो ताच्या खातीर एक जॉयंट एफर्ट लोकां कडल्यान आनी म्युन्सिपल तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जावपाक जाय. आनी तें जालें जाल्यार रस्त्या वयली पयलीं बंद जातली. हांगा जी गार्बेज आशिल्ली ती आमी सालिगांव प्लांटार खुबशी आमची शिफ्ट केल्या. 4 ट्रक ऑलमोस्ट डेली वता कित्याक हांगा ते अजून हें जावना. सो आज एक एक्सकवेटर हें येवन म्हाका दिसता ताच्या खातीर एक बरें वातावरण आमी एक तयार केलां. आनी म्हाका दिसता सपोज महेश पाटील जी म्हाका दिसता ह्या विकान एक मिटींग कावन्सिलरा बरोबर जातली आनी ताजेर सोल्युशन कितें डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन तांकां एक शिटकावणी दिवन नाल्यार वेवस्थीत घरांनी ताणें वचपा जाय आनी तांणी कुयदाद घेवन म्हणजे जो रस्त्यार पडटा तो पयलो बंद जावपा जाय. ती म्युन्सिपालिटी रिपेर जाता म्हणून हांगा हाडली. आतां तांकां परतो खंय तरी जागो जाय. आतां सद्या म्युन्सिपालिटी तांचे कडेन तांकां स्पेस जाय म्हणजे तांकांय रेवेन्यू कितें तरी जाय त्या खातीर ते प्रयत्न करतात. आनी म्हाका दिसता खंय तरी सोल्युशन येतलें. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव नवी बिल्डींग बस स्टँडार आमी बांदपाक हातान घेतात. तातूंत भितर सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसिसांक जे कंजेस्टेड आसा जाल्यार तांकां जागो जाय ती आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले. आनी म्हाका डेफिनेटली खबर आसा की हाज्या फाटल्यान मॉन्सूनूय लागला आनी ताच्या खातीर जितली ऑफिसीस आमी थंय एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंगेन घालपाक शकता आनी बरें स्पेशियस बरें हातूंत वातावरणांत ते आमी प्रयत्न करतले. ही आमकां चड गरजेची आसलेली. ही आमकां चेन एक्सकवेटर्स पोकलीन चड गरजेची आसली कित्याक लागून तुमी जाणा आसतले एक 4-5 मिनट पयलीं उजो लागलेलो आमचे कडेन तेन्ना हें नासलोली पोकलीन नासलोली. आमी भायर सावन एरेंज करून तरी पूण आमी उदो टॅपिंग करून तो पालयलो. आनी कित्याक आमकां अंडर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटान जायत्यो ट्रक येवपाचो 5 ट्रक येवपाचे अंडर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटा अंडर ते आमचे फॉलोअप जाले. आमचे दाजी सरान फॉलोअप करून आनी हे पोकलिना पासून आमचे चेन दाजी सरान फॉलोअप करून ते हाडले आनी आमकां हे 15 फायनान्सान मेवला. आनी हे आमकां चड गरजेचें आसा कित्याक आमकां पयलीं नासलोलें मेवनासलें. पयलीं नासलो आमकां चेन एक्सकवेटर आनी JCB आसलोलो. आतां गार्बेज आमकां भायर तुमी चयला आसता गार्बेज जाला रस्त्याचो भितर काडून आमी बऱ्या पडटा. ते लागून गार्बेजीक लागून यूज करपा लागून तो आमी चड गरजेचो आमकां. वयतना ते मेजर गार्बेजीन वयतना बाटले आसतना टायर पंक्चर जाताले ताका काम करपाक मेळटालें परत बंद पडटालें. आतां पोकलीन कितें जाता एका चेन एक्सकवेटर तो खंय वचूंक शकता आनी स्पेस क्रिएट करूंक शकता आनी स्पेस क्रिएट करून आमकां चड जागो मेळटलो. नाल्यार कितें जातालें वाटेचेर कचरो वताले आनी आमचे डंपरां ते वाटेर घालून वयताले. आतां सारकी वाट भितर करून तुका चडांत चड कार्गो म्हळ्यार गार्बेज घालपाक मेळटली. आनी हे सगळें करपा खातीर आमचे ऑनरेबल वास्कोचे MLA दाजे भवन खूब प्रयत्न केले. ताचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो चेअरपर्सन लिओ बाब आनी आमचो पयलींचो चेअरपर्सन दामू बाबांनी तेजे खूब प्रोसेस करून आमी जीव सुडाचे अंडर गेले. एक दीस आमी कंटिन्यू वचून सेक्रेटरी फॉलो करून कंटिन्यू 3 पसून रावन आमी ती फायल हें केली. सो तेंचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा.